PWD मंत्री जे कितें विधान करता तो अभ्यास नासतना करता. तो कित्या कितें उलयता. इराण इराका कडसून डांबर घेवपाच्यो गजाली तो खंयच्या आदारार करता. ताका विशयाचो अभ्यास ना म्हण आरोप सुदिनान केला. RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. मुखार घेवचें. दुसरी गजाल आसा ती आमच्या PWD मिनिस्टरान काल स्टेटमेंट दिला की आमी इराणांतल्यान डांबर हाडटले म्हणून. हांव ताजेर कांय उलयना, पूण इराणांतल्यान जो इम्पोर्ट करपाचो आशिल्लो बंद जाला हें ताका खबर ना अशें दिसता. कारण ताचेर भारत सरकारान निर्देश हाडला आनी हे निर्देश कित्याक हाडल्या की USAचो बाब ट्रंपान आमचेर स्टेटमेंट केलो की भारत सरकार जें कितें तांचे कडच्यान घेता तें कट डावन करा म्हणून. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, तुमी तातूंतले तुमीच बरयता हें, हांव बरयना. आनी तें वाचून आमी लक्षांत दवरता आनी मागीर ताचेर स्टडी करता तुमी विशय. आनी त्या खातीरूच म्हाका ताचें लक्षांत हाडपाक जाय की पयलीं म्हणजे इराणांतल्यान हाजे पयलीं जे डांबर येतालें तें पॅक्ड येतालें, ताका डबल खर्च आसता हांगा. पयलें VG30 म्हणजे VG 80-100 जें आसा, 60-70 पळय आसता तें आमी हॉटमिक्साक वापरता. 80-100 आसा तें फूल क्लावडाक वापरता. आनी 30-40 आसा तें आमी कोल्ड क्लायमेट आसता पळय थंय वापरता. आनी हे इतले जे डांबर आसा पळय तें इंडियन कंपनी कडच्यान घेवचें हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसा. त्या नंतर गोवा गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसा. आनी हें सगळें कुशीन काडून इराण इराका कडच्यान डांबर कशें हाडटले जेन्ना भारत सरकारूच इराणा कडच्यान घेवपाक कांय तयार ना. USA स्ट्रिक्ट हें केलां भारत सरकाराक. हाजे वयल्यान एक लक्ष येता की स्टडी करनासतना हे स्टेटमेंट दिले गेले वता अशें दिसता. त्या खातीर अशें पासून मुख्यमंत्र्यान तांकां परावृत्त करचें अशें म्हाका दिसता की कित्याक स्टेटमेंट करचें न्हय.